12 जेन्ना मायनिंग बंद पडलें, सी वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल मायनिंग, नॉट इलिगल मायनिंग. मुद्दम क्लियरिटी जाता, वॉट इज सस्टेनेबल मायनिंग, वी आर फॉर दॅट. आणि 2012 जेन्ना काँग्रेसा सरकार आशिल्लो 88 मायनिंग लिजीज वर एक्टीव. आणि आफ्टर दॅट मागचा सरकार मागचा लोकां आज कोता हलकोतून फोटो येत आहा तितूंतले खाली आज पर्यंत 12 मायनिंग ब्लॉक्स हे तुम्ही ऑपरेशन केले. आउट ऑफ दॅट 3 मार्क्स स्वतः सावता आहे. सो वाय इट इज दॅट, वाय इज दिस डिफरन्स? तुम्ही 12 8 थिन्या केल्याय आणि 3च समस्या सावताय. स्पीकर सर, आम्ही सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाचोच आमचो प्रयत्न आसा आणि ताका लागूनच अकॉर्डिंग टू द मिनरल ऑप्शन रूल 2015 आम्ही आतापर्यंत 12 मिनरल ब्लॉक हाजो टेंडर फ्लोट केलो. भितरले 3 नोटीस हातूंतलो स्पीकर सर 3 ब्लॉक जे आसा ते ऑलरेडी कमेन्स जाले. उरलेले 2 ब्लॉक जे आसा पळय स्पीकर सर ताचे वेगवेगळ्या परमिशना खातीर आसा ते 2 म्हयन्या भितर जातले आणि बाकीचे थोड्योश्यो वेगवेगळ्यो परमिशन घेवपाक उरल्या. बट कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करीत आसा. तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसतले, फॉरेस्ट क्लियरन्स आसतले, कन्सेंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल आसतले, अप्रुवल ऑफ द मायनिंग IBPM प्लॅन आसतलो किंवा परमिशन फ्रॉम द DMG फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मायन सेफ्टी आसतले, ग्राउंड वॉटर, ही सगळी परमिशनां घेवन टायम टू टायम आतापर्यंत जवळपास 3 मायनिंग ब्लॉक जे आसा हे सुरू जाले. उरलेले 4 प्रोसेसान आसा जे जाता तितके बेगीन जातले. 3 जाणांची फक्त 2 जाणांची परमिशन जी आहा ती एनवायरमेंट फॉरेस्टा खातीर MOE फाक लागता. स्पीकर सर, आमी कमिटी घालूनय बी ज्यांच्या कडल्यान पयशे रिकवर करपाक जाय आसले ते आमी CA ची कमिटी घातली, त्यांच्या कडल्यान पयशे रिकवर केल्या. उरलेल्यांचे थोडे 12 वर्ष होता, 3.5 कोटी, 35,000 crores wallet said it is come down to 350 crores. रिकवरी करप, त्यांचो मॅक्झिमम रिकवरी केला. थोड्या जणांची जी रिकवरी उरल्या ती जाता